पीडीए डिनोटिफाय करची, टीसीपी कायदो दुरुस्त करचो, गांवकारांक घटनात्मक अधिकार दिवचे, तशेंच प्रादेशीक आराखडो 2021 रद्द करचो म्हणून गोंयकार अगेन्स्ट पीडीए आवाज काडीत आसा। 11 तारखेर संघटनेचे पणजे धरणे जाल्ले। आता परत धरण्याक बसपाची शिटकावणी। विजय सरदेसायान तांच्यो कंप्लेनी आयकूंक खंय तयार रावचो। Denotify PDA from all villages, amend the TCP Act, give constitutional powers to the villages and scrap Regional Plan 2021. आम्ही परत सांगता कित्याक बाऱ्यार खूप जाला ताका लागून आमचे हे डिमांड्स आम्ही परत सांगता। We will also like to clarify की आम्ही अशें म्हणूंक ना की बाबा डिपार्टमेंट भायर उडय आनी टीसीपी एक्टूच भायर उडय। आमी हे मागोंक ना, आमी फकत मागला अमेंडमेंट टू द टीसीपी एक्ट एंड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट ऑफ द प्रीवियस बिल दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द असेंबली, वी आर सेइंग अमेंड इट बट गिव पावर्स टू द विलेजेस। आता तो आमचे बरे भाशेन तर आमचे आयकना, बरे भाशेन तर आमकां आमी ताका सांगता, आमी बरे भाशेन येता बगर आनी एक पार्ट आमी एज अ इन डेमोक्रेसी आमी आनीक एक पार्ट भायर सरतले आनी हे पार्ट आमी चिंतता आमी जमनी न्हिदोन आमी मोर्चा काडटले आनी तेज्या घरा कडेन आमी काडटले। आमी चिंतले आतां खंयच्या कडेन काडपाचो पळय तो, तेज्या घरा कडेन आमी गोंयकार कोण कितें तें ताका दाखोवंक सोदता। तूं गोंयकारांक मुखार रस्त्यार हाडटा, एक पार्ट हाडले, 2 पार्ट हाडले, 3 पार्ट हाडले, आमी आनीक एक पार्ट आमी येतले आनी हे पार्ट आमी पळय आतां हो पळय मोर्चा काडटलो तो आमी जमनीर न्हिदोन काडटले, सगळे लोक एकठांय जाता। बिस्मार्काची केस पुलिसांनी जवळ बंद केल्ले जमा, तरीकूय ताची फामील अजून प्रकरण उस्तुपाची सोडिना। पुलिसांनी केमिकल एनालिसिस आनी डायटॉम स्टडी रिपोर्ट दिवंक नाशिल्ल्यान खंय बिस्मार्काच्या मरणाचे नेमके कारण स्पष्ट जायना। पुलिसांनी हो रिपोर्ट कित्याक दिवना काय म्हूण बिस्मार्काच्या भावाचो प्रश्न। 2 वर्सां जाली बिस्मार्काची बॉडी जीएमसीच्या मॉर्गात आसा। Now, after all these, both have been conducted by GMC only. Body तेंकोडे हा, टेस्टूय तेणी केल्लो हा, तो म्हणटा कितें हैदराबादाक धाडला म्हणटा डायटॉम आनी हे ते बरें हा जाल्यार खूंय हा ते, वेर आर द रिपोर्ट्स? तूं म्हाका सांग, हाव कॅन यू कंक्लूड विदाउट शोईंग अस द रिपोर्ट? आमचो दोतोर आतां कोर्टान हायकोर्टान आमकां पॅनल केल्ले 2 जाणांक, डोंट यू थिंक दॅट दोज रिपोर्ट शूड बी प्रेझेंट देर? हे पळय, हांवें एप्लिकेशन घातलेलें हा टू द डीन आनी प्रायर टू दॅट आय एम आस्किंग ऑल दीस इन्व्हेस्टिगेटर्स कोण आहले तितल्यांकी जीएमसीक घातले, हेल्थ मिनिस्टराक घातले, प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सगळ्यांचे घातला हिंगा की आमकां डायटन रिपोर्ट दियात म्हणून। बाबा आमी विचारता, आय एम नॉट एन एक्सपर्ट। क्रायम ब्रांचीचो एसपी म्हणटा हायकोर्टान डॉक्टरांची समिती नेमल्या। ती समिती फादर बिस्मार्काचे बॉडीची दुसरे फावट पोस्टमॉर्टम करचे काय ना ते थारायतली। समिती मरणाचे कारण स्पष्ट करूंक नेमिल्ली ना। Now today they have made certain allegations regarding a document provided by the committee of 2 doctors, which was formed by the Honorable High Court to ascertain that whether the body could be subjected to another round of autopsy, which this committee in its very first paragraph has very categorically mentioned due to almost 3 years now since the time of the untimely death, unfortunate death, the body has mummified and it cannot be subjected to another round of autopsy. Now this committee was specifically formed for the purpose to ascertain whether autopsy could be done or not. But unfortunately the doctor out of the scope what was mandated to him has mentioned his inability that he cannot certify the cause of death in the absence of these reports. सध्या बिस्मार्काचे बॉडीची मॉर्गांतली स्थिती पळयल्यार दुसरो पोस्टमॉर्टम करूंक मेळटलो म्हणपाची शाश्वती ना आनी आतां मेरेन पुलिसांक ताचे फॉरेन्सिक आनी पोस्टमॉर्टम रिपोर्टात खुनाचो दुबाव घेवपा सारकें कांयच मेळिल्लें ना। पुलिसांनी आपले पावण्यार केस बंद केल्ल्यान जमा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।